नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो। भारत बंदाक गोंयांत साधारण प्रतिसाद। प्रायव्हेट बसी टॅक्सीवाले चडशे बंद। मार्केटां ल्हवल्हव उक्ती। एअरपोर्ट रेल्वे पॅसेंजरांक कदंबाची थाकाय। स्कुलांचे भुरग्यांक धकचपाटे। कामगार संघटना म्हणटा बंद यशस्वी। मायनिंग कंपन्यांनी CSR सोडिल्ल्यान जिल्लो मिनरल फंडांतल्यान मायनिंग वाठारांत शाळा स्कुलांच्यो बसी पिवपाच्या शिंपणावळीचे उदका पुरवणेचो हायकोर्टात चल्ला विचार। नव्या मांडवी पुलार 2 व्हिलरांक एंट्री ना। पुलाचे दोनूय वटेन CCTV। पुलिसांची नजर पुलाचेर मारता 70 ते 80 स्पीडीन वारें। पावसात खंय परिस्थिती हाताभायर। राष्ट्रीय अनुसूचित जमात आयोगान केल्लो गोंयचे कारभाराचो पोस्टमॉर्टम। आदिवासी जमातींचेर केल्ल्या खर्चाचो तपशील ना। वनवासी हक्क कायदो चालीक लागना। जॉब रोस्टरूय बाळगिनात। जॉब दिवपाचे रॅकेट चलोवपी दोगांक क्रायम ब्रांचीन धाड घालून धरले। बनावट डॉक्युमेंटांचेर चलयता रिक्रुटमेंट रॅकेट। 15 जाणांक पावंड कोटींची तोपी। आनी होम गेमी जिखूंकूच जाय। आय लीग टायटल जिखपाचो हावेस। चर्चिल ब्रदर्साचो कोच पेत्र ग्युग्यू नेटार। भारत बंदाक गोंयांत साधारण प्रतिसाद। खुबश्यो प्रायव्हेट बसी टुरिस्ट टॅक्सी बंद। कदंबान व्यवस्था केल्ल्यान कामा धंद्याक वतल्या पॅसेंजरांक आधार। शाळा स्कुलांच्या भुरग्यांक मातशे धकचपाटे। एअरपोर्ट रेल्वे स्टेशनार यो वच करतल्यांक कास्तीक। ऑफिस स्टाफाक कळाव। सरकारान एस्मा लायिल्लो। लोकांनी गाडयो भायर काडल्यो। मार्केटांय बंदाचो अदमास घेवन उक्ती जाली। तितलो बंदाचो इम्पॅक्ट उणो जालो। कामगार संघटना म्हणटा बंद यशस्वी। 1400 बसी ह्या संपान सहभागी जाल्ल्यो। 8000 टॅक्सी ऑपरेटर्स आसा। 8000 टॅक्सी ऑपरेटर्स ह्या संपान सहभागी जाल्यात। हांगा थंय किरकोळ घटना घडल्या आसतल्यो की एक दोन कोणी पायलट जावं रिक्षा चालू आसा, पूण हेजो अर्थ असो न्ही की गोंयांत बंद सक्सेसफूल जावना। इट इज अ टोटल सक्सेस इन गोवा। No untoward incident has been reported in the state of Goa. The ferry services were disrupted for a while in the morning, but they were restored by about 11:30 AM. तुमच्यो काळ्यो पिवळ्यो गाडयो बंद। आमच्या गाड्यो चालू आमी आमकां सांगले जे युनियनचे मनीस येयल्ले बसवाले की तुमचे गाडी बंद करता। आमी बस आमचे आसतलोच बंद। The major is the fixed term contract. What is fixed term contract? कामगाराक कामा घेवप 2 वर्सां 3 वर्सां 4 वर्सां 5 वर्सां घेवप आनी ऑटोमॅटिकली तेजी सर्वीस टर्मिनेट जाता। जायती नाका आशिल्ली बिलां गव्हर्मेंट इम्प्लिमेंट करपा आहा। फॉर एग्जाम्पल आतां तुमकां एक सांगता कॅज्युअल फिक्स टर्म कॅज्युअल कॉन्ट्रॅक्च्युअल सिस्टम ही गोंयांत ऑलरेडी इम्प्लिमेंट जाल्या। जिंदाबाद लाल बावटा जिंदाबाद जिंदाबाद लाल बावटा जिंदाबाद जिंदाबाद। एक नवीन प्रकारची गुलामगिरी आणि मालक वर्गाच्या फावरात ते कामगार कायदे बदलत असतात। ते त्याला व्हडले नाव देत असतात रिफॉर्म म्हणून। हे रिफॉर्म नाही, हे प्रतिगामी असे बदल असतात कामगार कायद्यात। ह्या हेचो आम्ही निषेध करपा खातीर म्हणून हे आम्ही संप केलेले असतात। लोकल बसेस चालू आमचे स्कूल बसेस लोकल ट्रिप येतात, स्कूल ट्रिप मारून काल आनी आयज 2 दीस स्ट्रायक जाले काल आनी आयज। पूण लोकांक त्रास काय जावना। KTCन फूल ऑपरेशन ऑपरेट केला आख्या गोंयांत। ओन्ली सावथा मातशे काल मातशे त्रास जाले आनी आयज मॉर्निंग परत त्रास जाले। फेरीक गेल्या। ओके, 5ची फेरी आशिल्ली। आमी 5ची फेरीक गेल्या तेन्ना आमी ताका विचारलेले तो म्हणूंक लागलो फेरी बंद, पूण चालू आसता म्हणून फेरीक आमी नुस्तें घेवन आयल्या। आतां 7-8 हजारांचो वेपार आहा आमच्या लागीं।
फावट वचपाचो ट्रेनिंग मायनिंग कंपन्यांनी CSR सोडिल्ल्यान जिल्लो मिनरल फंडांतल्यान मायनिंग वाठारांत स्कुलांच्यो बसी चलोवंक लावपाचो हायकोर्टात विचार चल्ला. डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट म्हूण रजिस्टर करपा खातीर नेम करपाचें काम निमण्या पावण्यार आसा म्हूण गोंय सरकारान कोर्टाक सांगलां. मायनिंग वाठारांत पिवपाच्या आनी शिंपणावळीच्या उदकाची पुरवणूय मिनरल फंडा वरवीं करपाचेरूय विचार चल्ला. डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन हो ट्रस्ट आसूंक जाय. हो ट्रस्ट करिनासतनाच सरकारान मिनरला कडच्यान फंडा खातीर पयशे उखल्ल्यात. आतां हायकोर्टांत बडी पडल्या उपरांत सरकार ट्रस्ट करपाचे प्रक्रियेक लागला. NGO गोवा फाउंडेशनान हो फंड थारला तसो उजार जायना म्हूण इश्यू कोर्टांत व्हेल्लो. सरकार आतां मिनरल फाउंडेशन ट्रस्टा खातीर नेम करता. मायनिंग कंपन्यांनी मायनिंग बाधित वाठारांतल्या शाळा स्कुलांच्या भुरग्यां खातीर CSR खाला सुरू केल्ल्यो बसी बंद केल्यात म्हूण गोवा फाउंडेशनान विशय काडलो. डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडांतल्यान ह्यो बसी चलोवच्यो असो मुद्दय गोवा फाउंडेशनान घाला. मायनिंग वाठारांनी लोकांक पिवपाचें उदक तशेंच शिंपणावळीचे उदका पुरवणेकूय खंय होच फंड वापरूंक जाय. सोनशेचे उदकाचोय विशय कोर्टात आयलो. गांवांत खंय पायपलायन पावल्यो. लोकूच उदका कनेक्शनाक फुडें येनात म्हूण सरकार सांगता. डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड मायनिंग वाठारांत कशे तरेन उजार करचो ताचेर कोर्टान गोवा फाउंडेशनाच्यो सुचोवण्यो मागल्यात. केस 15 जानेराक दवरल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. वर्साक 75 लाख रुपया मेरेन उलाढाल करतल्या धंदेकारांक GSTंतल्यान भायर दवरपाचो सरकाराचो विचार चल्ला. सध्या 20 लाखाचे वर्सुकी उलाढाली वयर GST लागता. मध्यमवर्गीयांच्या घरांचोय GST स्लॅब देंवन ती 5% GST खाला हाडपाचें सरकाराच्या तकलेंत घोळटा. प्रस्ताव GST मंडळा मुखार आसा म्हूण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उलयला. वेंचणुके पयलीं फुडल्या कांय दिसां भितर हो निर्णय जावपाचे संकेत. GST ये कोई नया कर नहीं है. पहले जो कर लगते थे उन सबको खत्म कर दिया गया. 99% चीजों को 18% से नीचे ला दिया गया. जो ग्राहक जागरूक है वो इसका पूरा फायदा उठा रहा है. GST काउंसिल से आग्रह किया है कि GST के दायरे में आने वाले उद्यमों की आय सीमा को, निर्णय मेरे हाथ में नहीं है, निर्णय GST काउंसिल के हाथ में है. GST काउंसिल में सभी राजनीतिक दल की सरकारें हैं, सभी राज्य सरकारें हैं और उन सब ने मिलकर के निर्णय करना है. लेकिन मैंने उनसे आग्रह किया है कि GST के दायरे में आने वाले उद्यमों की आय सीमा को 20 लाख से बढ़ाकर 75 लाख तक किया जाए. मध्यम वर्ग के लिए घर बनते हैं उनको भी सिर्फ और सिर्फ 5% के दायरे में लाया जाए. नव्या मांडवी पुलार 2 व्हिलरांक एंट्री आसची ना. पुलाच्या दोनूय वाटेन CCTV आसतले. पुलिसूय नजर दवरतले. पुलाच्या उंचायेर 70 ते 80 किलोमिटराचे स्पीडीन वारे मारता. पावसात ही स्पीड आनीक चड आसतली. लोकांनी स्वता जावन ह्या पुलावेल्यान 2 व्हिलर हाडची न्ही म्हूण आदलो आमदार सिद्धार्थ कुंकळेकारान उलो मारला. पुलाक खंय टोल नाको आसचो ना. विधिकार दिसा पर्वरे सचिवालयांत आदल्या आमदारांचो सुवाळ जालो. उपरांत GSIDCच्या आमंत्रणाचेर सगळे आदले आमदार नव्या मांडवी पुलाची पळोवणी करूंक पावले. 2 व्हिलर आशिल्लो पयलीं अनावन्स केल्ल्या तुमी हांगासर येवचे ना म्हणून. तिका कशें कितें हें करतले आडोवपाक म्हणजे आडोवपाक इट इज अ सेल्फ रिस्ट्रेंट. हांगा डेफिनेटली CCTV कॅमेराज आसात आनी डेफिनेटली वेळोन वेळी पुलिसूय तैनात आसतले. सो म्हाका दिसता आपले सुरक्षितते खातीर म्हणून आतां आमी हांगा उबे आसा पूण आमी आतां जर विंड स्पीड पळयली जाल्यार जवळ जवळ 70-80 किलोमीटर/आवर ह्या स्पिडीचेर विंड व्हांवता, वारें व्हांवता आनी पावसांत तरी वारें जवळ जवळ 120 किलोमीटर स्पिडीचेर वता. सो म्हाका दिसता प्रत्येकान आपलो जीव सांबाळपाक लागून एक सेल्फ रिस्ट्रेंट घालून ह्या ब्रिजा वयल्यान 2 व्हिलर हाडची न्ही हें सगळ्या कडेन अपील आसतलें. एनफोर्समेंट मेजर्स डेफिनेटली थ्रू CCTV आसात प्लस पुलिसींग आसतलें. ओके. आनी टोल बी आसतले ब्रिजाचे अशें कितें कारण ह्या ब्रिजाचेर टोल घालपाचें खंयच प्रोविजन दवरूं ना. आमी टोल बुथांकय लागून कांयच करूं ना आनी ह्या ब्रिजार टोल वचना. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक सिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळेकार.
पेडण्या कासारवाड्या मोपा पुनर्वसणूक कॉलनीतल्या नव्या घरांचे स्लॅब निखळूंक लागले उपरांत पेडणेचो मंत्री आमदार बाबू इन्स्पेक्शनाक पावलो। विमानतळाक जमीन गेल्या 14 धनगरांच्या फामिलींक ही घरां दिल्ली। म्हयनो जाता म्हळ्यार घरांची दशा। बाबून अधिकारी इंजिनियरांक उजरायले। कॉन्ट्रॅक्टर गायब। ह्या घरांनी दीस कशे काडप ह्या प्रस्नाक मात सध्या जाप ना। धनगरांची जी घरां असली ती 2 दीस प्रॉब्लेम चालू असलो। त्यांची जे वयले जे स्लॅब असतात हे स्लॅब कोसळटाले आणि त्याच्या खातीर मंत्री बाबू आजगांवकरान आयज भेट दिली। MD नजीर म्हणटा त्या कॉन्ट्रॅक्टरान खंय ही घरां बांदल्यात। इन्स्पेक्शनाच्या वेळार ताणें कुसमाल्ली मात ताचो इंजिनियर आयिल्लो। हवाई येरादारी संचालक आणि बाकीचे अधिकारी आशिल्ले। ऐसा कैसा मना है वो गिरा कैसा किसके सर पे पड़ता था मर जाता था कोई तो कौन जवाबदार था रिस्पॉन्सिबल कौन था PWDचे रिपोर्ट आहे रिपोर्ट आला एक कशें आसा की सर थंय आतां ओन्ली प्लास्टरच डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड 1 वर्स आसा 1 वर्स प्लास्टर सुद्धा पडलो कसो जाले आता ते समज कोणाक आता जाले म्हणटा तो किती सुटला तगलन कशें सांगू शकता कोण सांगतलो हे नाही आता तू सांगू शकता टेक्निकल PWD स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी ऑडिट करता स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी ऑडिट करून रिपोर्ट दिता ते रिपोर्ट दिले मागीर आता दुसरे खंय घरातले पडल्याला कोण जबाबदार आता तेंगे स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी सर अंतु ते आता डिफेक्ट लायबिलिटी ते सारखे करून दिवपाचे आसा तितले घराक खंय 1 वर्साची गॅरंटी कितेंय जाल्यार सारखे करपाची कॉन्ट्रॅक्टराची जबाबदारी तो जाग्यार घालतलो म्हूण डायरेक्टर कॉन्ट्रॅक्टराच्या वतीन सांगता। ते पळय मर तू एक साल तक हमारा हम उसको कोई भी है हम दारा बोलते हैं दारा आता हाती पळते दारा सुद्धा सारखे लागणार त्याची सर्टिफिकेट दिला ती तेणे हांगा येऊन चेक करून दिला की ऑफिसानूच बसून दिला कोणा खबर आता हे कळटा तेजे वयल्यान बसून दिला आसतल न्ही आणि सर आता म्हणून इन्क्वायरी जाऊन दे न्ही म्हणून इन्क्वायरी जाऊन दे ते पटे पय राव तेंचे ये कितने आप तुझे आप क्या बोल रहे हैं अरे जो रहते हैं वो लोग 100 साल रहने वाले आदमी है ना इधर नहीं कुछ नहीं होगा सर उसको हम रेक्टिफाई करके दे देंगे और कहीं भी क्रैक पूरा कुछ भी क्रैक सब हम रेक्टिफाई करके दे देंगे सर जब तक हम लोग को सर हमारा गैंग अप्रूवल नहीं देता है जवाबदारी नहीं देता है हमारा टीम रेक्टिफाई उसको रेक्टिफाई करके देते चलो कर सब स्टँडर्ड बांधकामाची चौकशी करूंक नवी समिती नेमल्या खरी। समिती आणि तिचे चौकशे फुडें कितें जाता ते जाता। सध्या ह्या घरांनी दीस कशे काडप ह्या प्रश्नांक अजून तरी जाप ना। प्रुडंटा खातीर विनोद मेथर। राष्ट्रीय अनुसूचित जमात आयोगान गोंय सरकाराच्या कारभाराचो पोस्टमॉर्टम केलो। सरकारान गोंयच्या आदिवासी जमातींचेर केल्ल्या खर्चाचो तपशील फाटली कितली वर्सांच जाली दिल्लो ना। वनवासी हक्क कायदोय गोंयांत सारको चालीक लागिल्लो ना। 9000 अर्ज सरकारा कडेन पडून आसात। आदिवासींचो जॉब रोस्टरूय सारको खंय सरकारान बाळगिल्लो ना। रोस्टर बनाना, उसका बैकलॉग को तय करना, उसको भरना, उसके लिए लोगों को तैयार करना, कहाँ से लोग आ सकते हैं, इसकी सारी जानकारी एकत्रित करना पड़ेगा, तभी आप इस काम को आगे कर पाएंगे। गवर्नमेंट इस मामले में काफ़ी पीछे है, इसमें कहने में या संकोच नहीं है। और लेकिन आज की बैठक के बाद हम उम्मीद करते हैं कि सरकार, जैसा कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी बताए कि मैंने चीफ सेक्रेटरी भी बहुत बैठक ले चुके हैं इन सारे विषय को लेकर के, चीफ मिनिस्टर साहब भी बैठक ले रहे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इन सारी प्रक्रियाओं को तेजी से आगे भर्ती करने का, पूरा करने का प्रयत्न किया जाए। इसलिए संतुष्टि हमको नहीं है, लेकिन हम ये सरकार प्रयत्न करेगी ऐसा सोचते हैं। नहीं, हम उम्मीद करते हैं कि इस बार ये चित्र कमीशन अपने अधिकारियों का प्रयोग करेगा। अभी हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो हमारे सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने कहा है वो पूरी होगी। और नहीं होगी, सुनिए, अगर नहीं करेंगे ये तो ये मैदान और ये घोड़े यहीं विद्यमान है। इसको टाइम बाउंड करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। नहीं तो प्रॉब्लम मैं समझता हूँ, आपने जो यहाँ का है मामला, या स्टेट गवर्नमेंट से बात आप सब लोग मिल के बैठिए कि भाई ये बाधा क्यों उत्पन्न कर रहे हैं कि उसमें कोरम चाहिए, कहीं किसी राज्य में नहीं। तो इसलिए मुझे लगता है आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने में निपटा देना चाहिए। 6 महीना इनको समय दिया जा रहा है और आप ये पूरा करके हमको बताइए।
जॉब दिवपाच्या रॅकेट चलोवपाच्या आरोपा खाला आरोपी विजय तुलसियानी आनी आंद्रे रॉड्रिक्साक क्रायम ब्रांचीन धाड घालून धरले. दोगांकूय अटक केल्या. दोगूय बनावट डॉक्युमेंट घेवन रिक्रुटमेंट एजन्सीच्या नांवान खंय लोकांक तोपी घालताले. विजय तुलसियानी पणजे बसेरा रेस्टॉरंट आनी डॉर्मेंटरीचो पात्रांव. क्रायम ब्रांचीन कांय डॉक्युमेंटूय जप्त केल्यात. 15 जाणांक पावंड कोटींची तोपी. बसेरा रेस्टॉरंट आणि डॉर्मेटरीचेर रेड मारून क्रायम ब्रांचीन कारवाय केली. जॉब दिवपाची रॅकेट चलोवपी आरोपी विजय तुलसियानी आनी आंद्रे रॉड्रिक्साचेर FIR. क्रायम ब्रांचीचे टीमीन दोगांकूय धरल्यात. धाडीत डॉक्युमेंटय जप्त केल्यात. क्रायम ब्रांच सांगता त्या प्रमाण दोगूय जाण बनावट डॉक्युमेंट दाखोवन लोकांक तोपयो घालताले. परवरीचे हे रिक्रुटमेंट एजन्सीन कितल्याशाच लोकांक तोपी घाल्या म्हूण कागाळ आयिल्ली. 15 जाणांकडच्यान तांणी 75 लाख उखल्ल्यात. Basically, we had received some information through newspaper ads that these people were running a fake recruitment agency by the name of Algur Estate, where they were cheating gullible Goans, giving them an inducement that they will be provided with lucrative jobs in countries like Canada and other countries. Almost amounting up to around 70 to 75 lakhs so far. Around 70 victims we have already identified who are cheated by these fraudsters. We have arrested 2 accused so far by name Andre Rodriguez and Vijay Tulsiani, and one more accused by the name of Clifton. Is absconding. He is believed to be in Dubai as of now. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे. ब्रेसारा आय लिगांत चर्चिल ब्रदर्साची मॅच गोकुलम केरला FC आड वास्को टियक स्टेडियमार जाता. आय लीग टायटल जिखतले जाल्यार घरच्या मैदानार गेमी जिखप सामकें म्हत्वाचें म्हूण कोच पेत्र गिगून टिमीचो नेट दाखयला. But I hope, because this is very important with my players, to try to do what is necessary for win the championship. We have some games home. It's obligatory to win every game, and we have the hopes. This is very important. Theoretical we can, practical we'll see. How do you look at the match tomorrow against Gokulam? Sure, it's not one easy game. I saw Gokulam in the game with Chennai. They were almost to win the game. They had 1-0 to 1. They dropped second half. It's a good team, and the players very workers in the field. Will be not easy game tomorrow. Ninad will be missing the match. Yes, for yellow card, cannot play. But we are happy because come back Eldor. This is good. हे बुलेटिनांत सोंपतोय. खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबुक आणि प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.